तुझे चोरशी आयल्या दोनया ओंपूक तुका मोय मार्गा तुझे चोरशी आयल्या दोनया ओंपूक तुका मोय मार्गा आयकतोर तुझा somestaci doin bagoi gorozamci ai turtunsa somestaci doin bagoi gorozamci tuje sorgi ai leondonia Leondonia, mozot tuji, magum kamka, tuji soshi, Leondonia, mozot tuji, magum kamka, aitor tunza, somestaji. Bagoi gorozamci Tusa somestaci Doin bagoi gorozamci Tuje sorshi ai leondonia Tuje adin gorum kamka Soshi Leondonia Tuji adin Gurung kamka Tahu amka Tujahatan Ani godor Tujagopan Tahu amka Tujahatan Gopan Tuji sorgi ai leondonia mozot tuji magum kamka Tuji sorgi ai leondonia mozot tuji magum kamka Tuji sorgi ai leondonia 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 Galtu nodor Tuji amci Tuji sorgi ai leondonia Maguk mozot tuji Tuji sorgi ai leonsomia या सकाळी वेळार सगळ्या वायटांतली आमकां निवारली देखून बरे तरेन आमकां जागृत केली देखून बरी रात आमकां दिली आमच्या कुडीक बरो विसो दिलो देखून तुजी सोशी आयल्या सोम्या सगळ्या आमच्या काळजान मनान दोनी आमचे मुखार आसा आमच्या जिविताचो माज सोमी आमचे मुखार आसतना खालतिकायेन
ह्याच आमच्या सुमयाक जिविताच्या आमच्या जीवदाताराक पोरनिपाट आनी नमस्कार आमी करुया. To Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust in His presence daily. जेसू मुखार आमी सगळे समर्पण करूंक ह्या वेळार आयल्या. आयच्या दिसा किरीत भाशेन आमी आमच्या नव्या काजारी जोड्यांक जेसू मुखार दवरता. आमचे फिरगोजेन लग्न संस्कार जोडूंक वेतिली नवी काजारी जोडी तांकां ह्या वेळार आयच्या दिसाक हे वर आमी भेटयता. उदीक तांणी आपल्या ओत्मीक जिवितान ह्या लग्नीक बेसाक वेंग मारूंक वेता तेन्ना उदीक अखंड तयारी आपली करूंक जेजूक मोदिस्ती कसो आपल्या जिवितान धरून लग्नीक जिविताक आनी लग्नीक जिविताचे येतल्यो सगल्यो जबाबदाऱ्यो ओळखून घेवंक बरे तरेन त्यो पाळूंक हे वेळार तांचो आमी उगडास करता. लग्न संस्कार देवान घडोवन हाडलेलो उत्तम साक्रामेंत दादलो आनी बायलो एकवटान येतात. एक दादलो एक बायल एक वोट जोडटा आनी हातूंत देव आपलो आशिर्वाद घालता. देव ही आपली येवजण म्हूण दाखोवड करता. जायती हाचे मुखार आमची लग्न बेसाक वेंग मारलेली भावा भयणां कश्टवतात तांचोय आमी उगडास करता. आनी खिरीत भाशेन ह्या लग्नीक बेसाक वेंग मारूंक वेतिली नवी काजारी काजार जावंक वेता ती आमची बाबा भयणां आपली जापसालदारकी आनी भोव करून हे देणे आपल्याक फावो केल्ल्या खातीर आपल्याक दिल्ली सगळी जबाबदारी जावं आपली वा आपल्या जिवितान येतल्या आपल्या जिविताची सांगातीन व सांगाती बरे तरेन मानून घेवंक एकामेकाक न्हूच एकामेकाक ओळखूंक पूण एकामेकाक समजूंक एकामेकाच्या जिवितान आसलेले आडकोड्यो एकामेकाच्या जिवितान आसलेले वायट एकामेकाच्या जिवितान आसलेले असोगताय
एकामेकाच्या जिवितान आसलेलें बरेपण उदार मनान तांणी पळोवंक, एकामेकाक अदीक आनी अदीक आपल्या जिवितान स्पेस दिवंक, वायट आसा तें सोडून दिवंक, बरें आसा तें आपणावंक, आपलें जिवीत कशे तरेन ती मांडून हाडटली हाची ती ह्या दिसांनी विचार करतात. जायती भायली तयारी करूंक हारपीत जातात. जायते ल्हान ल्हान वस्तू आपल्या ह्या लोग्नीक जिवितान येतल्यो, कशे तरेन तांकां फुडो करतले हाचेर तांकां विचार. जायती उमेद तांकां आसा, एक्सपेक्टेशन्स, हावडे जायती ती मनान बाळगितात. जायते कितली इश्टा मित्रां, सोयरी दायरी, ओळखीची हांकां खिरीत भाशेन आमंत्रण पाठोवंक दीस रात तयारी ती करतात. कशे तरेन हो लग्नीक उत्सव बरो जावचो हाचेर तांचें मन आसा. सुम्या हे सगळें तांकां फावो कर, बरे तरेन तयारी तांची जावं दी. पूण खिरीत भाशेन उत्मीक वाटेन हांव आंकवार कोण सोडून लग्न बेसाक आतां हांव वेंग मारूंक वेता, एकवटूंक वेता. कितें हांव करतो ओ कितें हांव करतली हाचेर तांणी लक्ष धरूंक, आपल्या दिनवासनेचें बलिदान बरे तरेन ताची तयारी तांणी करूंक, आपल्या जिवितान तयारी करूंक, एक बरें खूबसार करूंक, आपल्या जिवितान आसलेले सगळे जितले वायट, जितली आडगां नाडगां, जितले कारंदायो जिवितान केल्यात त्यो खिरीत भाशेन सोडून दिवंक नवें जिवीत सोम्या सांगाता आनी आपले दिल्ल्या सांगाती वो सांगातींनी सांगाता नव्या मनान सारतलो म्हूण निश्चय करूं. आपल्या जिवितान ज्यो आडखळ्यो येतल्यो जावं आपल्याच सांगाती बरोबर, रावतल्या दुसऱ्या वांगड्या बरोबर, घरच्या बरोबर, शेजार सामाऱ्या बरोबर, ह्यो सगल्यो आडखळी तांणी उत्मीक वाटेन घोट जावन फुडो करूं. आनी तुका सोम्या आपलो जिविताचो मोदिस्ती कसो तांणी धरूंक तांकां सगळ्यांक आमी तुका अर्पीत करता. दी तांकां बोळाय, दी तांकां कृपा सायबा, दी तांकां तुजो आलाशिरो. कमी पडूया, कित्याक तोच आमच्या जिविताचो धनी. आमच्या जिवितान कितें वायट घडटा, कितें आमचे आवडे, कितें बरें आसा तो जाणा. आयच्या दिसाक कितें बरें तेणें तो जाणा. ताका आमी पळोवया.
की ती जाणवायेची मांडावळ देवान आमकां दिल्या. एक दादलो आनी बायल एकठांय जावन देवाची जाणवाय ह्या वेळार गितांतल्यान आमी गावुया आनी देवा खिरीत भाशेन तुस्त करून वाखाणुया. O9 गायनाचे जाल्यार O9. Sorvespora tuझे धाम मुंशागेता Sorvespora tuझे धाम मुंशागेता Sorvespor kitlo
Hallelujah, hallelujah, Sorbe hallelujah, 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 hallelujah. Divas महिमा का जीसु, Sorbe spora, Dujitai Munchaketa, Sorbe spora, Dujitai Munchaketa, Sorbe spora, Dujitai Munchaketa. Hallelujah. Sorbe spora, Dujitai Munchaketa. Sorbe spora, Dujitai Munchaketa. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you. Thank you. You're mighty God. You're wonderful, Jesus. Thank you. Thank you, your almighty God, for saving us from all the evil and harm. Thank you. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Father. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. Thank you, Shalom. एवढा सूख आमची वाकाणी आमी दिवया. किरीत भाशेन आमचे मोदे आसात जायती नवी काजारी जोडी, काजार लग्न बेसाक वेंग मारूंक ती तयारी करतात. तांची आनी आमचे हेर सगळ्या प्रश्ना खातीर देवाक आमचें तोंड उगडून दिनवास आमी करुया, आर्गां दिवया, बापाक वाकाणुया. सगळ्या आमच्या काजारी जोडयांक सायबीन मांयच्या हातान किरीत भाशेन घालुया. सगळीं काजारी जोडी, सगळे घराबे तीच राखून सांबाळून मागण्या वरवीं, प्राचिता वरवीं हे घराबे एकठांय उरून घोव बायलां मदें एकवट सदांच तोगूं हेंच मनान दवरून जेजू फुड्यान बसून आंकवार मारेक उलो मारुया. नियाळुया ऑर्काचो तिसरो मिस्तेर. सोमी जेजू क्रिस्त स्वर्गास वेतोच पातळिलो देवस्पीत सांताक सनाकलेत मोलेले सुवातेर जुंय आंकवार मारिया आनी आपोस आसली. जायत्या देशांनी गरीबसाणेक लागून आजून पर्यंत पोरसा भुकेक, तानेक आनी नितीक वळवळटा. तांचे खातीर फुडाऱ्यांनी सेवेचें मोन आपणावन आपले पोरचेचें निश्ठुरपण पयस करूंक आनी फावो त्यो सवलती आपले पोरचेक दिवंक ह्या खोनांत आमी मागुया. तशेंच इस्रायल, पॅलेस्टायन, रशिया, युक्रेन आनी ज्या देशांनी झुजा मळां उपरासून पोरसा दूख आनी भिरांतीन जियेता त्या देशांनी बेगीनूच शांती सवस्काय जावंक ह्या खोनांत आमी मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सडका जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसवतो गिरास आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता अशें आमची प्रार्थना बोगस आनी आमकां धाडे पडून दिवं नाका, वायटांतल्यान आमकां निवळ.
Naman Maryay, Kurpin Bolulay, Sawes Poci Tainsa, Ustramade tu Sado, Ani Sado tu Sopu Jesu. Благодатная Мария, Девочка Моя, Ама Папа Патипнотико, Атаня Чамона Чаврараме. Naman Maryay, Kurpin Bolulay, Sawes Poci Tainsa, Ustramade tu Sado, Ani Sado tu Sopu Jesu. Благодатная Мария, Девочка Моя, Ама Папа Патипнотико, Атаня Чамона Чаврараме. Naman Maryay, Kurpin Bolulay, Sawes Poci Tainsa, Ustramade tu Sado, Ani Sado tu Sopu Jesu. Благодатная Мария, Девочка Моя, Ама Папа Патипнотико, Атаня Чамона Чаврараме. Naman Maryay, Kurpin Bolulay, Sawes Poci Tainsa, Ustramade tu Sado, Ani Sado tu Sopu Jesu. Благодатная Мария, Девочка Моя, Ама Папа Pipnotiko, Atana Chama Chama. Naman Maryay, Kurpin Bolulay, Sawes Poci Tainsa, Ustramade tu Sado, Ani Sado tu Sopu Jesu. Благодатная Мария, Девочка Моя, Ама Папа Pipnotiko, Atana Chama Chama. Naman Maryay, Kurpin Bolulay, Sawes Poci Tainsa, Ustramade tu Sado, Ani Sado tu Sopu Jesu. Благодатная Мария, Девочка Моя, Ама Papa Pipnotiko, Atana Chama. Naman Maryay, Kurpin Bolulay, Sawes Poci Tainsa, Ustramade tu Sado, Ani Sado tu Sopu Jesu. Благодатная Девочка Моя, Ама Papa Pipnotiko, Atana Chama. Naman Maryay, Kurpin Bolulay, Sawes Poci Tainsa, Ustramade tu Sado, Ani Sado tu Sopu Jesu. Благодатная Мария, Девочка Моя, Ама Papa Pipnotiko, Atana Chama. Naman Maryay, Kurpin Bolulay, Sawes Poci Tainsa, Ustramade tu Sado, Ani Sado tu Sopu Jesu. Благодатная Мария, Девочка Моя, Ама Papa Pipnotiko, Atana Chama. Naman Maryay, Kurpin Bolulay, Sawes Poci Tainsa, Ustramade tu Sado, Ani Sado tu Sopu Jesu. Благодатная Мария, Девочка Моя, Ама Papa Pipnotiko, Atana Chama. Akan Putra, Akan Pavitra Atmya. जेजूचो आशीर्वाद घेवंक आमी दिमी घालुया आनी किरीत भाशेन आयचो दीस आनी 2 दीस ही आमची नवी लोग्नीक बेसाक वेंग मारतले नव्या काजारी जोड्यांक आशीर्वाद घाल तांणी उदीक आपली उत्मीक तयारी बरी तरेन करून जिवितान आपूण एकली आसात ती एकवट जोडून आतां 2 जाणां जातलीं पूण एकूच जीव एकूच जिवीत तांणी हें मानून घेवंक आनी सारूंक तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण किरीत भाशेन जेजू लागीं मागुया. Ridimo tuzo dunia equivalde zorizarko vavodveta Ridimo tuzo dunia equivalde zorizarko vavodveta O tuzo dunia di maka tuzo mo yautmik jividan avetolja maka tu zambo yautmi
व्हांव तेजोरी सारको व्हांवत वेता प्रिती मोग तुजो दोनिया एके व्हांव तेजोरी सारको व्हांवत वेता व्हांवत वेता सगळ्यांक तुमकां देव बरें दिसत्यो आनी येवकार तुमकां ह्या आयच्या मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता ट्रेसी साल्दाना आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया दुसरें ते हांव भेटयता देवाक दिन वाचून आपल्या जल्माच्या दिसाक मानुएल फेर्नांडीस ताचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया आपलो आयज जल्माचो दीस मनयतात क्रिस्लॉय ओलियाना हॅरियट सिल्वेरा कॅसी मेबल फेर्नांडीस देवान तांचेर सगळ्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया आयज सायबिणीची भेट ह्या घोराब्यांनी जाता दाबोली लॉरेन्स कुलासो एलिगांजा फ्लोरी फेर्नांडीस देवस्वाग्रान आंतोनियो मिनेझीस रेजिना मुंदी मारिया जॉर्ज आल्तो चिकालीस सविता डायस आपा ऑर्चर्ड क्रिस्टीन फेर्नांडीस आल्त दाबोली जोआव बातिस्ता रॉड्रिगीस ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया करीत भाशेन संवसाराची शांती पासत मागुया आमच्या बिस्पांची परिशोध चालू आसा ह्या आमच्या बिस्पांचेर देवान भरपूर पवित्र आत्म्याची कृपा दिवंक मागुया आनी आमची जण एकल्याची मागणी भोव करून जी कोण बरी नात पिडेंत आसात तांचे पासत आनीक वेगवेगळे तरेची तयारी करतात तांचे पासत मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं जागृत रावात भाव भयणीनो सगळ्या वेळार जागृताय सांबाळूंक आनी स्वर्गीच्या राजाक आमी तयार जावंक आमकां उलो मारला पूण जायते फावटी जागृताय ह्या संवसारीक कोसपायांनी आमी सांपडून घोडे विभाळल्या हे मिसाचे सुरवातेक आमी जितले फावटी जागृत जावंक ना ओ शेळमोडी जाल्या ओ आळशी जाल्या देवा लागीं बोगसणे मागुया हांव पातकी सुरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळें हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान म्हजो अपराध घेवन सदांच सांगवार मरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो आमच्या सर्वस्व देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया मोहिमेवन देवा सूर पदवेदार बापा सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर
आमी मागता हांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनांच्या सासना आमेन. बागेन पावलून रोमकारांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, कुडीच्या वणवण्यांक तुमी पाळो दिवचे खातीर तुमचे मोनादीक कुडीचेर पातकान आपलें राज चलोवचें न्हय. न्हय म्हूण तुमचे कुडीचे सांदे खोटेपणाची अवतम करून पातकांचे चाकरेक लावूं नाकात. पूण तुमी मनांतलीं जिवीत जाल्यात म्हूण देवाक तुमचें समर्पण करात आनी देवाची चाकरी करूंक तुमचे कुडीचे सांदे प्रामाणीकपणाची अवतम कोशी तांकां ओपून दियात. तेन्ना पातक तुमकां आनीक दमावचें ना, कित्याक तुमी सुमोटीचे आदीं न्हय पूण कुरपेचे आदीं आसात. म्हणटोच कितें सुमोटीचे आदीं न्हय पूण कुरपेचे आदीं आसावन देखून आमी पातक करचें होय ना की ना. कोण एकल्याचो आज्ञा पाडूंक तुमी चाकरेची कबलात करशात तर ज्या कोणाची तुमी आज्ञा पाळटात ताची तुमी चाकरां जातात. हें तुमी नकळत. म्हणटोच मोन्नाक पावतल्या पातकांची वो प्रमाणीकपणाक पावयतल्या विद्यापणाची तुमी चाकरां. तुमी एकदां पातकांची चाकऱ्यांत आसलीं, पूण तुमकां दिलोले बावार्थाची शिकोवणेक काळजांत तान तुमी कालतीं जाल्यात. हो देवाचो व्हड उपकार. पातकाच्या गुलामपणांतलीं सुटून तुमी प्रमाणीकपणाची गुलामां जाल्यात. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. सरेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. सगलीं बरोबर म्हणुया. सरेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. सरेस्पोर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार अशें इस्रायलान म्हणचें. सरेस्पोर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना तांचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकां जिवीस गिळटले आसले. जबाब. सरेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. आमी उदकान बुडून मरतलीं आसल्यार उदकाचो लोट आमकां ओडून व्हरतलो आसलो. तांची भिरांकूळ ल्हारां आमकां गिल्ल्या बगर रावची नासलीं. तांच्या घासांतलीं आमकां वाटायतलीं देखून सरेस्पराक दिनवासुया. जबाब. सरेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. शिकाराच्या फासांतलीं सवण्या वरीं आमी सुटून गेल्या. ताणें फास तोडून उडयलो आनी आमी सुटून मेकळीं जाल्या. जाणें रोचला सर्ग आनी संवसार त्या संवसाराच्या नांवान आमचो आदार. जबाब. सरेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. उद्गार. निती खातीर जी कोण सोंसतात ती कोरेंस बागी. सर्गींचें राज कोरेंस तांचें. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हे मात जाणो जायात
खंयच्या वक्तार चोर येतलो तो घराचो दोनी जाणा आसलो जाल्यार दुबावीण तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक दिवचो नासलो. तुमी तशींच तयार रावात, कित्याक चिंती नासलेल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. तेन्ना पेद्रून म्हणलें, सायबा, आमकांच वो हेरां सोमेस्तांकूय तूं ही वपार सांगताय. जेजून अशी जाप दिली, घरान आसलेल्यांक वक्तार घोवांचें माप मेजून दिवंक दुनियान आपल्या घोराब्याचेर सत्या दिल्लो कोण विस्वाशी आनी शाणो कारबारी जायत सो तुमकां दिसता. आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करीत आसता ताका मेळत तो चाकोर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, आपणा कडेन आसा तितल्याचेरूय तो ताका सत्या दितलो. पूण परत येवंक म्हजो दोनी लांबाय करता अशें तो चाकोर आपणाच भितर म्हणून हेरा चाकरांक आनी चाकोरनीक मारूंक आनी आपूण खावंक पिवंक आनी बेबदिकाय करूंक लागत जाल्यार तो रावो नासलेल्या दिसा आनी तो नकळो आसलेले घडयेर त्या चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका पेल्यान काडटलो आनी अविस्वाशां बरोबर ताका भायर उडयतलो. आपल्या दोनयांची खुशी कितें ती जाणो जावनूय ती पाडूंक तयारी पर्यंत करूंक ना तसल्या चाकरांक खूब सत्यांचो मार पडटलो. ती कितें ती नकळो आसलेल्यांक ताच्या कर्तुबांक खास्त फावो जाल्यार ताका थोडेच सत्य पडटले. ज्या कोणाक चड दिल्लें आसा ताचे कडचें देव चड मागतलो आनी ज्या कोणाक चड पातयेल्लें आसा ताचे कडलें देव चड घेवंक रावतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. तयारी, जागृताय ही उतरां भाव भयणीनो बरीं आनी ह्या दिसांनी ही उतरां चड आमकां म्हत्वाचीं जाल्लीं आसात. फाटीं जेन्ना इज्रायलाचेर घुरी घाली हमास हांणी इज्रायलाच्या लोकांक कोणाकूच खबर नासलें, इज्रायलाच्या लोकांकूच न्हू पूण इज्रायलाची जी मिलिटरी आसा तांचे लागीं इंटेलिजन्स म्हणटा तें चड आसा अशें म्हणटात. आख्या संवसारांत ही एक आर्मी और मिलिटरी जांचे लागीं इंटेलिजन्स रिपोर्ट सगळे आसतात. तरी इतले सॉफिस्टिकेटेड आसुनूय बीन तांकां खबर ना जाली. तयारी जेन्ना हें घडटा तेन्ना ताका जाबाब कितें दिवचो हें करपाक मागीर फुडें प्रयत्न करचे पडले. भाव भयणीनो, असल्यो वस्तू आमकां जायत्यो घडटात जंय आयज आमकां एके भाशेन अकस्मात वस्तू घडटात खबर नासतना आनी त्यो घडल्या उपरांत आमकां कळना आतां कितें करपाचें. सांडलोली कशी आमी जाता जायते पावटी. आनी ह्या पासत आयचें देवाचें उतर आमकां चड म्हत्वाचें कशें जागृत रावात, जागृताय सांबाळूंक. जागृताय सांबाळटा आसतना हेतू आसा. कित्याक ही जागृताय? कित्याक आमकां खबर ना वस्तू, आमकां सारकी म्हायती ना. ह्या पासत ही जागृताय एकदम गरजेची. ही जागृताय सांबाळटा आसतना आडकोडी जायत्यो आसात. आयच्या पयल्या वाचपान भाग्यून पावलो रोमकारांक चीट बरोवन ह्यो आडकोडी बरे भाशेन घालता. भोव करून आमच्या तरणाट्यांक तशेंच वाडलेल्यांकूय आनी आयज आमच्या भुरग्यांकूय वेगवेगळे तरेन एके भाशेन इंटरनेट, मोबायल आनी ज्यो लेटस्ट टॅक्नोलॉजी ज्यो येयल्ल्यो आसात तांणी आपणाच्या हातान गिरासलेलीं आसात. जायते पावटी ह्योच वस्तू वापरून आमी जें बरें करपाक जाय आसलें तें वायट करपाक पावता, एकामेकाचेर वायट करपाक पावता. वो आपणाच्या जिविताची चावी हो एक रिमोट कंट्रोल एके भाशेन तांच्या हातान दिल्लो आसा असलें जिवीत जायते पावटी जाता. भोव करून आयज आमकां इंटरनेटाचेर वा आमचे मोबायल आसात तांचेर सगळे तरेच्यो वस्तू दिश्टी पडटात. पोर्नोग्राफी दिश्टी पडटा. आयज आमची जायतीं तरणाटीं हे पोर्नोग्राफीन एके भाशेन सांपडलेलीं आसात. भायर उडोवपाक सोदतात, नाका म्हणून सोडूंक सोदतात, पूण एके भाशेन गिरासून दवरलेलीं आसात. थोडे पावटी थोडीं जाणां तांचे गुलामूय जाल्ले आसात.
बाबडीन आयच्या पयल्या वाचपान जशें बागेवन पावलून सांगलां, कोणाची गुलामां, जी कोण ज्या कोणाक तूं तुजेर सत्य दिता ताचो तूं गुलाम जाता. सगल्यो वस्तू ज्यो आमी कितें करता त्या वस्तून जरी तर आमकां ताचेर सत्य ना वा आमकां ताचेर कंट्रोल ना जाल्यार आमी ताची गुलामां जाता. जाल्यार ही सगळीं यंत्रां जीं आसात, सगळे डिवेलपमेंट जो आसा, सगल्यो लेटस्ट टॅक्नोलॉजीज ज्यो आसात ताचे गुलाम आमी न्हय, पूण तांकां आमचे सेवे पासत वापरूंक जाय. आनी हें करूंक आमकां जाय जागृताय. भाव भयणीनो, जागृताय कशे भाशेन सांबाळटल्यात. आमकां जागृताय सांबाळपाक खेरीत भाशेन सगळ्या वेळार जागृत मागण्यांत आमी खेरीत भाशेन तयार रावूंक आमकां उलो. आनी जागृत मागणें म्हणल्यार आमी जेन्ना मागणें करता त्या मागण्यान आमचो संपर्क आनी आमचो संबंद देवा लागीं सारको सांबाळूंक, आमी जें कितें म्हणटा, जें कितें उलयता, जी मागणी करता ताची आमी जाणीव घेवंक. थोडे पावटी आमकां खबर ना आमी कितें म्हणटा ती. तेर्स करता आसतना पासून जायते पावटी जी आमचे बापा नमान मरे बागेवन मरे आसा, एक सदांची एक मेशीन कशें जाल्लें आसा. कसलीं उतरां म्हणलीं म्हूण खबर ना. थोड्यांची नमान मरे रोखडी काबार जाता, थोड्यांची आमचे बापाक खंय सुरू जाली आनी खंय काबार जाली खबर ना, पूण तेर्स केला. जागृताय ना मागण्यांत. तर असली जागृताय आमच्या मागण्यांत सांबाळूंक जीं उतरां आमी उलयता उच्चारता तांची आमी समजणी घेवपाक गरज, जाणा जावपाक गरज आनी ती बरे भाशेन म्हणूंक गरज. आमी पवित्र पुस्तक वाचता तेन्ना ताची जागृताय सांबाळूंक हीं उतरां जीं आमी वाचता ताचो अर्थ समजून घेवन सगळें कडेन आमच्या जिवितान आमच्यान लावूंक जायना, थोडें तरी आमी हे जिवितान घालूंक ही जागृताय सांबाळूंक. आनी अशें करता आसतना आमकां कुरपा जाय. जशें बागेवन पावलून सांगलां, आमकां देवाचे कुरपेर आमी दवरलेलीं मनशां, समृद्धीचेर न्हय. पूण देवाचे कुरपेर जरी तर आमी आसा जाल्यार देवाची कुरपा आमचे कडली जी पयस करता वा आडावन दवरता त्यो वस्तू पयस करूंक जाय. आनी तें म्हणल्यार पातक. आनी पातक जरी तर जालां जाल्यार आमकां कुमसाराचो साक्रामेंत आसा. साक्रामेंताच्या जिवितान आमच्यांनी जागृताय सांबाळूंक जाता. चुकता तेन्ना कुमसाराच्या साक्रामेंतान जाल्यार दर दिसाक मिसाचे पवित्र भेटेन आमकां ही कुरपा मेळटा. तर साक्रामेंताच्या जिवितान आमी ही कुरपा घेवंक आनी हे भाशेन आमी जागृत रावंक, एकामेकाकूय आमी जागृत करूंक. जेन्ना आतां हें घेर पेटलेलें आसा, परतून परतून तांची शारां आसा थंयसर हे सायरन वाजतात. भोव करून जेन्ना मिसायल्स येता दुसरे वाटेन जावन तेन्ना सायरन वाजता. मिलिटरी अटॅक जाला, सायरन वाजता कळोवपाक दुसऱ्यांक ज्या कोणाक खबर ना. आमी जायते पावटी घडये आयज एकामेकाचे सायरन जावपाची गरज आसा. जें कितें वायट घडटा वो वायट आमचेर येता खबर नासतना आमी तितून गिरासून वचना जावपाक एकामेकाक आमी जागृत करपाक ही बीन एक आमची जबाबदारी. तर भाव भयणीनो, आयचे मिसाचे भेटेन ही कृपा आमकां मागुया. ही जागृताय सांबाळूंक आमी देवाचे कृपेन आनी एकामेकाच्या आदारान सदांच जागृत रावंक आनी क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्याक तयार आसूंक हे भेटेन आमकां कृपा मागुया. गायन घेऊया C31 पेज नंबर 41. C31. संसारांतल्यो मनसा पेटो तुका सायबा नाका साल्यो इतल्यो जाग्यो मोट्यो कोरिता कोशो मात्यो तुझ्याच मोगान पोतांगालो
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य भोमीत सुदीच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घाल्याय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुटां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रुचलाय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलभार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या रानवैभवान. मुसर्गीक तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांव येता तांकां सोय. मुसर्गीक तुका सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट पर गुटुया. तुझ्या कुसाने पुनः जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेकाय जाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदुतां, भाग्योन जुजे वाज आनी भाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. जागृताय सांबाळूंक एक आडकोड म्हणल्यार जायते फावटी तें पातोक करून करून आमकां म्हणपाक पावलेलीं आसा तीच ओके जालें, कांय जायना.
आनी पातकाची एके भाशेन विकोटाय आसा ती आमची पयस जाल्ली आसा, देखून जागृताय उणी जाल्ली आसा. तर पातकाची विकोटाय धरून आनी देवाचे कृपेचेर पातयेवन सगळीं जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां काडीन पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप घातले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप घातले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप घातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या ते म्हज्या भितर अशें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Baba mocia priticia, chiedo tu somaevo, papriam solo pacatli, putak daloi samsari. Baba mocia priticia, vedi duci con balat, suka diuca kolama, puta kursa kirayo. Baba mocia priticia, vedi duci con balat, suka diuca kolama, puta kursa kirayo. Baba mocia priticia, vedi tuji corona, amka geucha tuchkalca, vikle kalis putace. Baba mocia priticia, vedi tuji corona, amka geucha tuchkalca, vikle kalis putace.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या सर्गींच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडो शिंकोर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगलो आदार आनी सर्गींच्या गुटांची ओदीक ओदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळूं म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. परिशदेची मागणी. पवित्र आत्म्या, तुज्या नांवान आमी एकठांय येता. तुजे मुखार आजीर आसा. आमच्या काळजांनी बिराड कोर. आमची पावलां चलोवन व्हर. परिशदेची वाट जी आमी चलची आसा ती विस्वासपणी चलूंक आमकां शिकय. आमी असोक्त आनी पातकी. आमकां घुसपा गोंदळाक सांपडूंक दिवं नाका. नेणारपणाक आमच्या कोरण्याचेर प्रभाव घालूंक आनी वांकडे वाटेर आमकां चलोवन व्हरूंक निर्मू नाका. तुजे सवें आमचो एकचार दिसूं. अशें सासणीक जिविताचे वाटेर सांगाती चलूंक स्वता सरशिल्लीं कडसरना जावं. आमी सदांच बरें तें करूंक आमी पावूं. हें सगळें आमी तुजे कडेन मागता. तुजो सगळे सुवातेर आनी सगळ्या वेळार बापा आनी पुताच्या एकपणान वावुरताय सासणीच्या सासणान. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, पोळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजे दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एकाकुतीचे माये, चुरचुरे कोर म्हजे. हांव आयकता सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवाशा पातक्यांच्या जा तोर म्हजो आसरो आनी म्हजो वरवासो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्या जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासणाची चाकोन कशी. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन ओ विस्वास तुजे ताय. खात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासणाच्या साल्वासावाची कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडली. कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतली. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयो कुणबी येता. पातकाची ताळणी तुजो आदार म्हाका ना जायन म्हूण आनी बाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. ओ तोर वतता उपकार जो मागता तुजे ताय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या परमणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक ओदीक करून एमकोणाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडून म्हज्या देवा. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या तायसा वस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत जेजू.
शाश्वत आदाराचे माये नमान मरेक पेंबलले सर्वे स्पोत शतायसा हस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पुच्छ येसू शाश्वत आदाराचे माये नमान मरेक पेंबलले सर्वे स्पोत शतायसा हस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पुच्छ येसू Baikunti Marie, Hadarti, Odrushta, Sampololya, Mozot Kor, Oskot Kalzanchan, Mag, Poche Pasun, Zasherati, Devacha Munerenshi, Vinod Kor, Soklya, Devak Pitulolya, Osturian Pasot, Favokor, Tuzo Adar, Soklya, Jemaktat, Tuzo Sasnatso, Alashiro. तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी प्रार्थुया ए सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारी एक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आधार दिवं जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता हांव तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो बगूंक पावूंक सदांकाल फोड तुजे सोडवणेचो तुमचो येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सगळ्या पिडेवंतां बसत ह्या वेळार आमी मागुया आमची जण एकल्याची पिडा कसली ती आसूं सायबीन मांचेर विस्वास धरून देवाच्या हातांत ती घालुया आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा सोमिया म्हजे मागणे आयक सोमिया आसूं तुमचे सोवे प्रार्थना हांव तुका सोमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कोर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंदवंत आदारान भाग्योवन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगातीन जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासनान शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदांकाल तोगूं गायन घेवया T56 पेज नंबर 227 T56